नमस्कार, तुम्ही पळतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत। आज आम्ही जेन्ना राजकारण म्हणतात आणि जेन्ना हांव इंटरव्यू घेता तुम्ही सदांच पळयतात आसतले की आमच्या बरोबर वेगवेगळे पॉलिटिशियन्स असतात, जावं ते MLA आसनी, मिनिस्टर आसनी किंवा कोणीय आसनी। पूण आज आमचे बरोबर एक अशी पर्सनॅलिटी आसा जे डायरेक्टली राजकारणाक नात, पूण ताणें राजकारण सगळें हालोवन दवरिल्लें आसा। आय एम टॉकिंग about one and only Mr. Kashinath Shetty. Sir, we welcome you to the show. हांव तुमकां सरळ प्रश्न करतलो, खंय कितें कशें कात म्हाका कांयच खबर ना। ह्या दिसांनी जायत्यो बातम्यो येतात, जावं त्यो सोशल मिडियाचेर आसनी, पेपराचेर आसनी, टीव्हीचेर आसनी। कितें चल्लां एक्झॅक्टली तुमचे भितर आनी संकल्प आमोणकरा भितर? म्हज्या आनी संकल्प आमोणकरा भितर अशें कांय ना। हांव ती पळय वाट आशिल्ली आमच्यो 4 वाटो, तांकां एक वाट दिल्या ऑलरेडी आमी, आनी ते इल्लिगल जे कन्स्ट्रक्शन्स बीन आनी ते आमचे ट्रेसपास करताले आनी मागीर इल्लिगल केबल त्यो चोरताले सगळे ताका, आनी ते बार्राक एक वाट आशिल्ली, सो आमी ते बंद करताले। आय एम एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट, आनी म्हाका कितें दिलां पळय ताजें हांव काम सारकें करता। एक मोठो प्रश्न जो म्हाका एक्चुअली खूब लोक विचारताले, आनी लोक म्हाका हेंय विचारताले, सगळ्याचे इंटरव्यू जर घेता जाल्यार काशीनाथ शेटयेचो इंटरव्यू कित्याक घेना? हांवें तांकां सांगिल्लें एक दीस घेतलो आनी म्हाका दिसता तो दीस आयिल्लो आसा। लोक जो प्रश्न विचारतालो तो प्रश्न असो की एक्झॅक्टली हे जे पळय तुमी जे पळय आतां केबलाचे वायर कटींग हे ते सगळे पळय इश्यूज पळय चलिल्ले आसात, ते एक्झॅक्टली इश्यूज कितें? कारण बरेचशे गोंयकार आसा तांकां हो इश्यू अजून बरो समजल्ले कडेन ना। म्हाका दिसता तुमी थोडक्या भितर जर ताचो हायलायट जर करतले जाल्यार इट वील बी वेल एंड गुड। 2015 एक नोटिफिकेशन काढले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आनी गव्हर्मेंटान की जे तूं केबल जर घालपाक सोदता वयल्यान किंवा अंडरग्राउंड घालूंक शकता जाल्यार ताका 800 रुपीज पर पोल आनी 12,000 रुपया पर किलोमिटर हे आशिल्ले। ते आतां वाडून 1320 रुपीज पर पोल आनी अराउंड 16-17,000 पर किलोमिटर आयिल्ले आसा। मागीर आतां 1/1/2024 नवी पॉलिसी आयली, तातूंत कितें म्हणलां की तांणी सांगलें सगळें अंडरग्राउंड करप, ओवरहेड कांय ना। पूण जर कितें अंडरग्राउंड प्रॉब्लम जालो जाल्यार तुवें 2 म्हयने पर्यंत तांकां ओवरहेड परमिशन दिवपाक जाता, पूण सगळें अंडरग्राउंड करूंक जाय। कित्याक आमी पळय सगळे इलेक्ट्रिसिटीचे सगळे केबलिंग बीन अंडरग्राउंड केला, काय बरें दिसता, काय प्रॉब्लम ना। हे केबल गळ्याक लागता कोणाच्या, आनी कितें जाता, केबलाचो प्रॉब्लम जाता, खांबे ओडून येता, कितें जाता, सगळे प्रॉब्लम जाता। सो बरें तांचें ओडप सुद्दां ते बंचिंगान बांदता, सारके नीट बांदनात, तांचो केबल आयडेंटिफिकेशन ना। हो जेन्ना इश्यू म्हजे कडेन आयलो आनी कोर्टान गेला न्ही, तेन्ना हांवें कितें केलें, हांवें तांकां विचारलें, बाबा तुमचे कोण कोण आसात हे? सगळ्यांनी हात वयर काडले। म्हणजे एक जर तुवें केबल तुटत तो केबल थंयच उरता, तांकांच आयडेंटिफाय करपाक येना। दुसरे दिसा थंय नवो केबल हाका पणजेच्यान हांगा येता तो फूल नवो। म्हणजे आतां आमी गोंयाक जर केबल कंपनीज पळयल्यो किंवा जर इंटरनेट कंपनीज पळयल्यो, आज आमी जेन्ना डिजिटल संवसारांत जेन्ना रावतात खुबश्यो इंटरनेट कंपनीज गोंयांत आसात, म्हणटकीर हे आतां सगळे जे आसा ते तुमी म्हणटात की इल्लिगली मॅच चल्ले आसा। ना, पळय सर, तांणी जर आमकां 2015 2017 थोड्यान आमकां 2020 पर्यंत पे केल्ल्या, पूण 2020 ते 2025 पर्यंत 1 रुपया पे केल्लो ना। वेरेज सर तूं जेन्ना तांचें इंटरनेट कनेक्शन घेता 1 सेकंड तुका दिनात। आमी 5-5, 6-6 वर्सां दिल्या, आमचे ते इंटरेस्ट सगळे वता आनी वी आर बिलिंग ऑन द स्ट्रीट लायट। आमी तुका बिल करता, तूं वचन स्ट्रीट लायट कर, ते तरी तांकां सुटपाक जाताले पयशे। अशें आमकां हांव तांकां रिलीफ दिवपाक रिजन दिसता, कारण म्हाका दिसता ह्या कंपनीसा खातीर एक्चुअली हे व्हडलें न्ही। हो जे पळय ओव्हरड्यूज तुमी कितें म्हणटात किंवा जे कितें पळय पयशे फारीक करपाचे म्हणटात ते कितें तांचे खातीर व्हडलें न्ही। सो वॉट इज द रिजन? आय हॅव गिवन देम फायन, आय हॅव गिवन देम, तांणी लायसन्स फी म्हाका अराउंड 100 crore सुमार लायसन्स फी भरूंक जाय, फ्रॉम 20 to 25 पर्यंत। पेनल्टीज दिल्या त्यो तांणी म्हाका अराउंड भरूंक जाय 20 कोटी सुमार, 1 रुपया भरूंक नासले। ते पेनल्टी दिल्यार दे आर टेकिंग मॅटर इज सबज्युडिस। पयर हायकोर्टान येवन दे सेड दॅट इट इज वर्कड आउट, पूण कोणा कडेन वर्कड आउट ते कळना आनी लिगली काय इल्लिगली कळना। What is my duty in the electricity department? Maja pole is property of the electricity department. It is a furniture. आणि म्हाका ताजो नोडल ऑफिसर केला, खंयचे प्रॉपर्टीज आहा सगळ्यो आमच्यो, आनी 2 जाण नोडल ऑफिसर ओनली फॉर द आस्पेक्ट ऑफ ते IT केबलांचे आनी हाका। पूण ते पळय फर्निचर बिर्निचर म्हणटा, म्हणजे केबलाचे पोल्स। आतां हे जर तुवें पोल पळयले, हेका 4 नट बोल्ट आसतले, ते 4 नट बोल्टार आहा। आतां हे तुवें पळय वायफाय झोन केला, खंय तुका दिसता इंटरनेट? खंय दिसता तुका भायल्यान कितें? एक केबल दिसता, तांणी काय बरो केला थंय पळय, थंय तुका दिसता आमचे हे पळय स्ट्रीट लायट काय बरें आसा, तुका स्ट्रेट हांगा ना, हांगा आशिल्ले आमी काडले।
सो तुमकां आमी दिल्ले आसा रायट टू वे आसा तो रायट टू वे घे अंडरग्राउंड. चडश्यो बातम्यो येताल्यो त्यो पणजेच्यानूच येताल्यो म्हणजे हे फक्त आतां पणजेच काय गोंयभर हो एक वेगळो. सर पळय म्हाका पयली कंप्लेन एका बायलीन ऑदित लोबो म्हणटा तिणें दिली. थंय हांव गेलो तिका विचारलें तिणें कंप्लेन पुलीस स्टेशनार दिल्या चिफाक दिल्या आनी आमी पळयलें की तो नवो पोल 3 दिसां पयलीं घातलेलो ते 4 पोलार परते बांदल्या. नवो पोल हाडटा ते कांयच विचारना कोणी येता 2-4 जाणांक हांवें भितर घातल्या तांकां आयडेंटिफिकेशन ना दे आर नॉट एकटो म्हणपाक लागलो आपूण रघु शेटयाक आनी ताका सांगलें DNA दाखय ताजे कडेन कांय नाशिल्लें. दुसरो म्हणपाक लागलो कोण प्रितमांक रायकराक वर्क करता ताजे कडेन दाखय म्हणलें ताजे कडेन कांय ना. सर तांकां कितें आयडेंटिफिकेशन तांणी आमचें परमिशन मागचें पडटा खांब्यार चडटाना फाल्यां ताका शॉक आयला आनी मेल्यार हू इज रिस्पॉन्सिबल. करेक्ट. तेन्ना कोण घेना रिस्पॉन्सिबिलिटी ताका खंय काडून उडयता आनी इट इज नॉट शोन एज ऑल्सो शॉकान आनी हेतून मेला म्हणून. म्हणजे ही एक परत आमी म्हणपाक शकतात की एंटायर सायकल अशी जाता म्हणजे तातूंत भितर फक्त लिगल इलिगल ते जालेंच पूण हेल्थ कन्सर्न्सूय आसता आनी लोकांचे लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका ते आसा मेन हे सगळे आस्पेक्ट जर तुवें धरले हांवें तांकां सांगलेले पळय एक आमी पार्ट घेवया तुमी ते बंचिंग केला ते काडा केबल आसूं दी वयले तुमी आयडेंटिफाय करा तुमचे कलर घाला कलर कोड कांयच ना. केन्ना 2 महिने 3 महिने जाले आतां कांयच ना तांचे आवाजूच ना त्या हेजेर. सर आमी कितें म्हणटा तुमी करा ना न्ही बरें एका पोलाची स्टेबिलिटी आसता. नव्या हेजेर जाल्यार आमी 3 ते 4 नव्या हेजेर 3 दितात नव्या हेजेर ते RC पोल्स RCC पोल्स आनी रेल पोल्स. हे नवे पोलांक कांयच ना सर दे आर जस्ट स्ट्रीट लायट्स तांचेर तूं बांदूच शकना. मागीर कशें ते 4 नटाचेर जर तो कोणी ताका ट्रक लागलो तो पोलूच न्हय तुका सगळे ओडून व्हरतलो मागीर कितें करप. सो दॅट वी शूड नो न्ही जर म्हापसा पळय कशे 4 पोल तांकां बांदलेले ताणें ते ओडून आयले आनी ताच्या तकलेर पडले तो म्हज्या नांवान बोब मारपा लागलो त्या दिसा. करेक्ट. सो म्हजें काम कितें आसा टू प्रोटेक्ट एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट एज अ गव्हर्मेंट आय शूड. तुम्ही गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणलो म्हणून हांव एक कंटिन्यू करपाक सोदता जे आमचे व्ह्युअर्स आसा तांकांय बी सांग. एक अशी बातमी आसा पयलींच्यान म्हणजे काशीनाथ शेट्टी एवरीबडी नोस यू एज अ काशीनाथ शेट्टी RTI एक्टिविस्ट म्हणून सगळे वळखतात. लोक तुमकां फक्त RTI एक्टिविस्ट म्हणूनच वळखतात लोकांक खबर ना की तुमी गव्हर्मेंट सर्वंटूय आसात. येस. जेन्ना लोकांक हो जो जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना ऑटोमॅटिकली सोशल मिडियाचेर एक बातमी आयली की काशीनाथ शेट्टी इज नॉट ओन्ली RTI एक्टिविस्ट बट ऑल्सो ए गव्हर्मेंट सर्वंट. येस. किती चॅलेंजीस असतात जेन्ना एक गव्हर्मेंट सर्वंट आसता आणि प्लस RTI एक्टिविस्ट आसता आणि जेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली तुमकां मॅनेज करच्यो पडटात कारण लोकां मुखार वता आसतना एक वेगळो फेस घेवन वचप एक चॅलेंजींग टास्क आसता. ही हांवें सगळी परमिशनां डिपार्टमेंटाक सांगलें 2010 सांगलां हांव एक्टिविजम करता कितें कितें करता तांणी म्हाका बरोवन दिला यू कॅनॉट गो अगेन्स्ट द डिपार्टमेंट. सो हांव डिपार्टमेंटाच्या सायडीक आसा आनी वायट कितें दिसलें जाल्यार हांव कळयता आनी करता. सो म्हजें इंट्रस्ट तशें कांयच ना. सो ह्यो तुमी गजाली म्हणटा की दिस इज नॉट लिंक टू RTI एक्टिविजम दिस इज लिंक डायरेक्टली विथ युअर गव्हर्मेंट सर्वंट एज अ वर्क वीच यू आर डुईंग. येस. इन द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. येस. बरें तातूंत भितर हो इशू आणि गाजिलो संकल्प आमोणकरा बरोबरचो इशू हे दोनूय म्हाका दिसता वेगळे वेगळे इशू. थंय जाल्लो तो कितें तरी जाग्याचे खातीर जाल्लो ह्यो सगळ्यो केबल वायरींग रिलेटेड. सो तुमकां थंय मदींच कितें तरी बातमी आयली की यू आर रिमूव फ्रॉम सर्टन पोस्ट एंड यू आर शिफ्टेड टू अनदर पोस्ट देन एवरीथींग हॅपन विथ संकल्प आमोणकर हे आमी सगळें पळयलां. सो ती एक स्टोरी मातशी म्हाका दिसता हायलायट जर जाली. कितें जालें ते पयले हे आशिल्लें नोटिफिकेशन त्या पयल्या नोटिफिकेशना प्रमाणे टील 1/1/2025 आय वॉज इन चार्ज ऑफ दीस एवरीथींग आनी सगळें म्हजे कडेन आनी आय कंटिन्यूड कित्याक ते स्ट्रीट पोल्स आसात पळय दॅट इज अ स्ट्रीट फर्निचर प्रॉपर्टी ऑफ द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट एज अ नोडल ऑफिसर एंटायर गोंयचे लँड एक्विजिशन बाकीचे सगळें हांव पळयता प्रॉपर्टीज हांव राखता आनी हांवें राखपाचें कोणाक भितर हे जावपाक दिवपाचें ना एनक्रोचमेंट जावपाक दिवपाचें ना आमचे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचे आमी राखपाचे. सो दॅट वॉज द थिंग इन दॅट. सो हांव ते राखतालो. सडनली दीस पॉलिसी केम ऑफ रायट टू वे. तातूंत कितें सांगलें तांणी की तुमी आनी एक करा जाय जाल्यार तुमकां नोडल ऑफिसर तर तांकां पळय लायसनां बिसनां दिवपाक तो नोडल ऑफिसर केला. पण स्टेबिलिटी हे सगळे सिव्हिल इंजिनियर म्हणून आनी हे सगळे म्हज्या अंडर येता आनी प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट म्हज्या अंडर दीस प्रॉपर्टीज आर ऑल ऑफ मायन. ओके. एक गजाल म्हणजे संकल्प आमोणकराचे विशयी आमी उलयता आसतना हांव तुमकां संकल्प आमोणकराक रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन विचारता मागीर आमी फुडलें उलोवया. संकल्प आमोणकर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रुलिंग पार्टी. येस. इट इज BJP भारतीय जनता पार्टी. करेक्ट. आणि तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसतनाच एका सरकाराच्या आमदाराच्या विरोधाकय मातशें म्हाका दिसता खंय तरी मदीं तुमकां वचचें पडलें.
म्हणजे थंय तुमकां मातशी अशी भंय बी that I will not agree because चीफाक हांवें सांगलेले चीफ एग्रीड टू इट पॉवर मिनिस्टर एग्रीड टू इट आनी चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगून दवरलेले कोणी तो तेन्ना तो बीजेपीचो असता काय कोणाचो असता न्ही तूं जर रॉंग करपाक वचशी इट इज रॉंग आतां तुवें सडन कोणाचे तूं पार्टीचो आनी तूं रेप दे डोंट अलाव सच थिंग्स दॅट कम्स ऑन युअर पर्सन नॉट ऑन एनी बीजेपी ऑर हे ते आमकां लागना तूं जर रॉंग करपाक येशी तूं गव्हर्मेंट सर्वंट सुद्धा रॉंग करतलो दॅट विल नॉट कम एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट इट विल कम ऑन यू एज अ पर्सन सो म्हाका इतलें आय हॅव नॉट सीन ही तो म्हजो हरशी म्हूण फ्रेंड पूण जेन्ना प्रोफेशनल असता हांव जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट आसता आय शूड प्रोटेक्ट द डिपार्टमेंट्स प्रॉपर्टी हांव तो म्हजो फ्रेंड असलो आतां तूं म्हजो फ्रेंड असो तूं रॉंग करतलो जाल्यार आय विल गो अगेन्स्ट यू एन द टायम ऑफ डिपार्टमेंट पूण एज अ फ्रेंड इट इज ओके करेक्ट म्हणजे पर्सनल गजाली आपल्या जाग्यार प्रोफेशनल गजाली आपल्या जाग्यार वी कॅनॉट मिक्स बोथ आनी ताणें पर्सनल प्रोफेशनलाच्या जाग्यार पर्सनल जर करपाक गेलो इट इज रॉंग करेक्ट हे तुमी सगळे उलयता आसतना आनी पयलीं पसून तुमकां सगळें गोंय जेन्ना एक RTI एक्टिविस्ट म्हणून वळखत आसतना आनीक एक गजाल फामाद आसा की आमी जे गब्बर 2 पिक्चर जे पळयले आसा किंवा गब्बर पिक्चर पळयले आसा गब्बर इज बॅक आमी म्हणटात एकट्यान एक दीस कोणें तरी सोशल मिडियाचेर स्टेट अवे घालें गोवा बॅडली नीड्स अ गब्बर गोवा नीड्स काशीनाथ शेट्ये हाव विल यू लायक टू इलॅबोरेट दीस नाही पळय हांव म्हाका अशें इल्लिगल थिंग जालें हांव ताजेर आवाज काडटा आनी पीपल सपोर्ट इट हो तुमकां हांवें क्वेश्चन कित्याक विचारला कारण आज गोंयांक भितर बरेचशे सोशल एक्टिविस्ट जाल्यात तुमी एक RTI एक्टिविस्ट आनी लोकांक RTI एक्टिविस्ट आनी सोशल एक्टिविस्ट थोड्यांक खबर आसतलें की कितें डिफरन्स आसता तो आमी सोशल एक्टिविस्ट खूब आसतले जावं तो रामा काणकोणकार आसतलो जावं तो शंकर पोलगी आसतलो जावं तो बाकीच्यो थोड्यो बायलो आसात जावं ते प्रतिमा कुतिनो जावं ते मागीर आमची मॅडम तारा केरकार आनीक RTI एक्टिविस्ट म्हूण तुमी किंवा बाकीचे सगळे एक्टिविस्ट सो हातूंत भितर म्हणजे जेन्ना तुमी एक इश्यू घेवन लोकां मदीं वतात किंवा जेन्ना हांव सरकाराच्या आड अशें म्हणटा किंवा खंयचोय इश्यूचेर जेन्ना आवाज करतात तेन्ना परत तुमकां बॅकफायर जायना जाता हें खबर आसा पूण तें जाता तेंय बी मातशें म्हाका दिसता कशें तें लोकां खातीर मातशें पावलें इन 2017 जेन्ना बॅकफायर जाल्लें तेन्ना VRS ऑलरेडी दिल्ली ओके हांवें वॉलंटरी रिटायरमेंट घालचें म्हणून वीच वॉज रिजेक्टेड बाय 2017 सो ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स तेन्ना म्हजें रिजेक्ट जाल्लें तें हांव कितें करता हांव बॉल्सान म्हजें रेजिग्नेशन घेवन भोंवता म्हाका जर तांकां जर दिसलें फाल्यां म्हाका हें करचें तें करचें दे आर रेडी सी हांव पॉलिटिक्सान येवपाक सोदना म्हज्या पॉलिटिक्सान कांयच एफिलिएशन ना हांव फक्त नोटिसे काडटा वायट कितें जाता तें आनी म्हाका दिसता गोंयचें बरें जावचें इतलेंच म्हजें म्हाका पॉलिटिकल कांयच एस्पिरेशन्स ना आनी आय विल नेवर एंटर पॉलिटिक्स आतां फाल्यां जर तांणी जर म्हाका काडलो हांगाचो म्हज्या पोटार जर लात मारली आय डोंट नो वॉट वील हॅपन पूण हांव नाल्यार म्हजें काम करत वता हांव आसा तसो आसा पयलींच्यान आनी हांव डिपार्टमेंटाक सांगता अशें डिपार्टमेंटाच्या हिताच्या अगेन्स्ट हांव केन्नाच वचचो ना किंवा गव्हर्मेंटाचे रॉंग कितें करता किंवा करप्शन खंय जाता थंय हांव सदांच बॉब मारतलोच सो दॅट इज माय रायट आनी आय वील डू इट तुमीच मुद्दो काडलो म्हणून हांव तुमकां एक्चुली प्रश्न करपाचोच आशिल्लो की तुमी पॉलिटिक्साक जॉयन जावपाचे आसात कारण खुबशे जाणां लोकांचो असो विचार आसता की हो मनीस कितें तरी अशें करता म्हणटकीर वा आपूण पॉलिटिक्साची तयारी करता किंवा आपूण खंय तरी इलेक्शन कंटेस्ट करपाची तयारी करता तुमचें बेसिकली मत कितें म्हणजे फक्त तुमचें एक सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन आनी एक बरे भशेन काम आनीक एक कायद्या प्रमाणे काम जावचें काय आनी कितें तरी मोटीव ना म्हजें कांयच मोटीव ना म्हजें फक्त गोंयचें बरें जावचें आनी जे कोण स्ट्रेट मार्गान वता ते तांणी म्हणूंक जायना अरे बाबा हो वाकड्या मार्गान वता हो फ्लरीश जालो आनी आपूण थंय चल्लो हांव तांकां स्टॉप करून हांकां फुडें व्हरपाक ट्राय करता इतलेंच म्हजें म्हणणें पण म्हजें कांयच पॉलिटिकल एस्पिरेशन ना हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचें ना आनी कांय ना आनी म्हाका नाही हांव तुमकां स्ट्रेट सांगता हांव केन्ना इलेक्शनाक उबो रावपाचें म्हजें हें ना आनी म्हजें तसलें कांयच हें ना पूण फाल्यां समजा जर तर तुमी जर तर बाय चान्स किंवा बाय मिस्टेक म्हाका म्हणचे तें खबर ना जर तर तुमी जर कंटेस्ट केलें जाल्यार म्हाका दिसता हो जो इंटरव्यू आसा ते बरेच जाण क्रॉप करून शेरूय करतले व्हायरली करतले एनिवे आमी ताजेर सद्याक उलोवपाक नाका सद्याक जर गोंयचें राजकारण जर पळयत ऑब्वियसली तें आमच्या ह्या सिरिसाचें नांव आसा पूण हांव उलयतां तें गोंयचें राजकारण इन अ रियल सेन्स म्हणजे जें सद्याक गोंयांत प्रॅक्टिकली कितें चल्लां ताजेर मदींच रिशफलिंगाचो बोवाळ येता मदींच आनी कसलो बोवाळ येता मदींच आनी कितें जाता आनी तातूंत भितर मदींच खंय तरी एक अशें जालें की तुमी जेन्ना पळय बोवाळ केलो तेन्ना रिशफलिंग मातशें आनी कशें जातलें एक जो पळय आतां मनीस घेतला ताका एक मिनिस्ट्री मेळपाची आसा तुमचे बरोबर हो इशू जाल्ले कारणान ताका थंय मिनिस्ट्री मेळची ना किंवा आनी कितें तरी चेंजीस जावपाचे आसात म्हणजे डू यू थिंक की हें सगळें जें कितें आसा तें
इट इज रिलेटेड डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली विथ वॉट यू डू इन गोवा? सर पळय, कोण बरें काम करता ताका मिनिस्ट्री मेळोकूच जाय आनी कोण वायट काम करता ताका मेळची ना, अशें तांचे पॉलिटिक्साचे हे आसताले. पूण म्हाका लागून कोणाक मिनिस्ट्री मेळटली किंवा म्हाका लागून कोणाक मिनिस्ट्री मेळची ना हेजेर म्हजो कांय हक्क ना. तो चीफ मिनिस्टर एंड हांव त्या पॉलिटिक्सान ना. तुमकां उदळूच सांगला, हांव कितें रॉंग केलें कोणेंय करूं आय विल से इट इज डन रॉंग. करेक्ट. कोणें जर बरें केलें हांव म्हणटलो तें बरें केलें. तुमी पळया म्हजें केन्नाय इफ समवन डज गूड आय से इट इज डन गूड. आतां म्हाका पावर मिनिस्टरान फ्री हँड दिल्लो, चीफ मिनिस्टरान दिल्लो, आमच्या सगळ्या लोकांनी दिल्ले. सो आय डीड दॅट वर्क. आतां म्हजें काम कितें की टू मेक इट टू टेक इट टू द लॉजिकल एंड. ते म्हाका पयशे हाडपाकूच जाय. ते आतां कोण जर मदीं लुडबूड करता आनी कोणें वर्कआउट म्हणटा पळय कोण तो, ताका हांव सोदता सद्या. कोणा कडेन आनी वर्कआउट केला तो सोदता. जर आमचे कडेन वर्कआउट इलेक्ट्रिसिटी कडेन जाल्यार पयशे भरप. एक पयसो जर भरना तूं आनी वर्कआउट म्हणटा म्हणजे कोणा कडेन? म्हणजे तुमकां दिसता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कुशीन दवरून आनी कोण तरी गॉडफादर तयार जाला त्याच्या बरोबर तांणी वर्कआउट केलो. हय, मागीर ताका म्हाका सोदचो पडलो. बरोबर. आनी म्हाका हें करचें पडलें. आनी आतां जर तो जर आमकां कट करतना मदीं येता जाल्यार तो कळटलो कोण तो गॉडफादर. बरोबर. आनी आमी कितें कंप्लेन आनी हांव कितें केलां, आमी पयलींच कंप्लेन कोणाच्या ताजें क्लियर करतले. आतां तुवें आपयलो म्हाका हांगा आसा तूं म्हजे बाबा आसा. आतां म्हाका फाल्यां एक रायबंदरा राजन सिनारी म्हणटा तें कंपाऊंडाक बीन बांदून दवरला, ताणें आपयला. मागीर ऑल्ड्रीन हे म्हणून आसा ताणें आपयला. कोणें आमकां आपयलें आमी थंय वतल्यान क्लियर करतले. कित्याक करपा येना? करेक्ट. इट इज माय ड्युटी टू क्लियर सच थिंग्स एंड गेट रेव्हेन्यू टू द डिपार्टमेंट. करेक्ट. तुमचे हांव जायते पोस्ट पळयता जे तुमी फेसबुकार घालतात. एक्चुअली एक पोस्ट म्हाका म्हणपाचो आशिल्लो पूण तो हांव डायरेक्टली आज हांगा घेना. जायते पोस्ट तुमी शेरूय केल्ले आसा. तातूंत भितर जावं ते सरकारासनी जावं ते ओपोजिशन. आतां ओपोजिशनाचे जेन्ना आमी म्हणटात आनी तुमी जेन्ना कांय गजाली ओपोज करतात, गव्हर्मेंटाचें काम आसता सरकार चलोवपाचें. जे कोण ओपोजिशनाक आसा तांचें काम आसता की कांय गजाली जर चुकतात ते ओपोज करपाचे. तुमकां दिसना की थोडे ओपोजिशन लिडर्स बी जे कोण आसात म्हणजे तांणी तुमकां जर सपोर्ट जर केल्लो जाल्यार हें मातशें आनी इल्लें बरें जाता. तातूंत हांव सर पॉलिटिक्सान हांव ना. हांवें तुमकां पयलीं सांगलें पॉलिटिक्सान हांव म्हजें आनी आय डू माय थिंग. म्हाका कोणाचो सपोर्टाचो हाजो ताजो गरज ना. हांव म्हजें स्वता कितें सारकें तेंच करता. म्हाका कोणाची सपोर्टूय घेना. आनी त्या दिवशी पयलीं हांव वास्कोन वचून हांव एकटोन केला आनी कोणाचो सपोर्ट घेवंक ना. बरें, म्हाका पब्लीक प्रॉसिक्युटरान हें दिवंक ना. म्हज्या स्टेटाच्या अगेन्स्ट दिलो तरी हांव झगडलो, गेलो, ताजी कंप्लेंट केली. एसपीच्या अगेन्स्ट गेलो, पीआयच्या अगेन्स्ट गेलो. पीपल शूड थिंक नाव तूं कोणाच्या सायडीक आसा, तूं कोणें म्हणून कोर्ट कितें आहा, कोर्ट सारके आसात. कोर्टान आमकां ऑर्डर दिली आनी ते हांगा रॉंग कोण तो कळ्ळो लोकांक. करेक्ट. हांव जर रॉंग आशिल्लो गव्हर्मेंटाच्यो जर तुमी केसी करना जाल्यो कोणाचे करताले तर तुमी? करेक्ट. हांगा तुमचे सगळे बरे थंय कितले हप्ते चलतात, कोळशाचे हप्ते चलतात, मोडको कसो चलता सगळें आहा म्हजे कडेन. आय विल ब्रिंग इट आउट. तुमी म्हजें करना आनी ते तुमकां बरें दिसता. करेक्ट. खंय तरी एक असो बोवाळ जालो की देर इज समथींग पर्सनल म्हणून तुम्ही अशें करतात. नाजाल्यार एकूच जागो कित्याक टार्गेट केलो? आतां नेक्स्ट आनी खंयची जागे आसा? एकूच जागो टार्गेट केलो. तुमी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी टार्गेट? सर म्हजें न्हय ते मनीषा म्हणटा ते येईन 2दा पुलिसांक आपयले आनी 2दा पुलिसांक आपोवन तांणी ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवंक ना. मागीर हांवें कॉल केलो पळय एक हायर ऑफिसराक. ताणें सांगलें तूं पुलीस प्रोटेक्शन मागूं नाका, वयल्यान प्रेशर येतलो. आय डोंट नो फ्रॉम होम. ताणें सांगलें तूं थंय वच. पूण ही एक्चुअली सामकी इम्पॉर्टंट गजाल तुमी सांगले ती. वेल्यान प्रेशर येतलो म्हणजे म्हाका न्ही ते चड काय उलोवपाचें हांव नको. ताणें म्हाका सांगलेलें तुमकां सांगलें. मागीर ताणें ही वॉज व्हेरी गूड. थंय वचना फुडें हांवें ताका कॉल केलो. ताणें 2 PSI आनी 4 हवालदार दिले म्हाका. आय सल्यूट दिस टायप ऑफ पुलीस ऑफिसर. हांव तांचें नांव घेवंक शकना. इट इज ऑन रेकॉर्ड. तुमी पयले जाल्यार मेळटलें तुमकां रेकॉर्डार कोणें म्हाका हें केलां आनी हू वॉज द करेक्ट ऑफिसर. सो अशें आसात थोडे ऑफिसर बरे आहा. सगळे तुमी म्हणटा की ह्या कलियुगाक अजुनूय प्रमाणीकपणाचे काम लोक आसा न्हय. मागीर म्हणूनच हें जग चालू आहा. करेक्ट. सो ताणें पळय आतां आमी ऑर्डर आतां एसपी कडेन हांव गेल्लो. ताणें ऑर्डर मारूंक जाय 173(4) आनी ताणें ऑर्डर मारूंक ना. ही वेंट इन कलिजन विथ द PI आनी ताजे सकयल ताणें सायन मारली. तो ताज्या जेन्ना आमी ताका लेटर करता अंडर 173(4) ताणें ही बिकम्स अ हायर फर्स्ट अपलेट ऑथॉरिटी ऑफ दॅट पर्सन आनी ताणें एज्यूम करपाचें आसता. ताका तें खबरूच ना. तो वचून थंय सायन मारून येता ताज्या सपोर्टान. हेच जर तांकां लॉ जर खबर ना जाल्यार आय डोंट नो.
खुबशे कडेन अशें जाता की लोकां कडेन मुद्दे असतात, लोकांक झगडपाचे असता, पूण खंय तरी प्रेशर येता, खंय तरी भंय दिसता आनी ते इश्यू घेवन ते एक्टिविस्ट जावं किंवा ते गव्हर्मेंट सर्वंट जावं मुखार वचपाक सोदना. एक तुमची स्ट्रेट अवे मेसेज कितें आसा, जावं ते गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं किंवा जावं तो खंयचोय लॉयर आसूं किंवा जावं तो खंयचोय एक्टिविस्ट आसूं, ताणें खंयच्या पद्दतीन खंयच्या मार्गार मुखार वचचें? तो जर सारक्या पद्दतीन सारक्या म्हज्या भशेन जर एकाच सायडीक जावन सत्यान जर वचत, आय विल ऑल्सो सपोर्ट हिम. खंयचोय गव्हर्मेंट सर्वंट सुद्दां जालो न्हय, ताजे बरोबर हांव येवन कोर्टान ताका सगळो हेल्प करून ताका सपोर्ट सुद्दां अशें हांवें केला, 2-3दा केला. वेन इट इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट. आनी आतां पळया, आतां वेन पयर ते एक हेजो लँड एक्विजिशनाचो इश्यू जालो हायकोर्टात, तेन्ना तांकां सगळ्यांक फायन दिली गेली. चीफ सेक्रेटरी सगळ्यांक लागले, सगळ्यांक दिले. तेन्ना तुका कोण सपोर्ट करना. अदरवायज ह्या आतां फाल्यां जर आमचे हेजे केबलांचे जर पयशे वसूल करपाक आयले, कोणाचे कडल्यान वसूल करताले? तेन्ना सगळे हात वयर काडटात. तेन्ना वर्कआउट कोण म्हणना आमचे गव्हर्मेंटाक पयशे येवंक जाय ते आमी हाडटलेच, आनी केबल तूं जर पयशे पे केलो जाल्यार तुजो केबल उरतलो, नाल्यार तुजो केबल आमी कट करून उडयतले. तूं खंयूय वच. दिस शूड बी, आनी पीपल शूड सपोर्ट अस ऑन दीस पॉयंट. सद्याक वॉट इज द करंट सिच्युएशन? एक पैसो पे करूंक ना, अजून पे केलो ना एक पैसो. आतां तुमचें नेक्स्ट स्टेप कितें आसा? म्हणजे परत कोर्टान वचपाचें? कोर्टान कित्याक हांवें तांकां ऑर्डरी मारलेल्यो, 300 ऑर्डरी मारलेल्यो. तातूंत तांणी आमकां 100 कोटी दिवंक जाय. तांणी फाटले 2020 ते आतां पर्यंत एक पैसो पे करूंक ना. किंवा रायट टू आतां तो रायट टू वे प्रमाणे ताका हांवें 24चे नवी आयल्या, तातूंत फ्रॉम 1 जानेवारी पेनल्टी मारलेली आहा. ताजेर तांणी आन्सरां सारके दिले. ते म्हणटा पेनल्टी अशें तुका पावर ना. तूं कोर्टान वच बाबा, चॅलेंज कर आमच्यो ऑर्डरी. म्हाका पावर ना मरे, चॅलेंज कर. तूं कोर्टान घालता ओगी रावता, कित्याक कोर्ट विल आस्क यू. कोर्ट कितें म्हणटा? बरे पयशे. करेक्ट. हे कितें करतात? कोर्टान व्हरतात, ओगी वचतात आनी हांकां कोणाक तरी सेटींग मारतात. हे करेक्ट. सर, सेटींग बिटींग करपाचें ना. तूं पयशे पे करा ना, अदरवायज हांव सगळ्यांचे ओपन करतलो. कोणा बरोबर सेटींग आहा ती. वी विल नॉट स्टॉप ऑन दीस. म्हाका दिसता हें सामकें एक ब्रेकिंग न्यूज वचपाक जाय, कारण तुमी जे पळय म्हणलां की आपूण सगळ्याची कितें जे कारस्थानां आसा ती ओपन करतलो. करेक्ट. म्हाका दिसता खूब जाणांक आतांच भंय दिसपाक लागले आसले. एनीवे सर, 5-5 वर्सां तूं 1 रुपया पे करना, आनी तुजो नेट तूं फाल्यां वच, तुका हांव चॅलेंज करता. खंयचो टाटा स्काय कितें नेट, खंयचें नेट आसूं, 1 सेकंड तुका दिना. करेक्ट ऑर रॉंग म्हाका सांगा. मागीर हांवें तुमकां एक्चुअली जो प्रश्न विचारलो की वॉट इज द करंट स्टेटस काय म्हणून, वय हाज्याच खातीर, कारण फाटल्या दिसांनी जेन्ना पळय हे सगळे बोवाळ जालो आनी जेन्ना इंटरनेट केबल्स जेन्ना तांकां काडचे पडले किंवा जेन्ना तांचो टॅक्निकल इश्यू जेन्ना येवपाक लागलो, हांवूय इंटरनेट कंज्यूम करता. म्हजे कडेन सांगपाचें म्हळ्यार 3 इंटरनेट कनेक्शन आसात. एक म्हज्या नेटिव्ह, 1 मिनिट चड दिता. 1 मिनिट कोण चड दिना? जे एक म्हज्या नेटिव्ह प्लेसीचेर, एक म्हज्या ऑफिसांत स्वताच्यान, एक म्हज्या फ्लॅटाचेर. ही 3 इंटरनेट कनेक्शनां सामकी तुगेली बंद पडली. म्हाका खंयच्यान फोन आयले ऑफिसांतल्यान. म्हजो स्टाफ आसा, म्हजी टीम आसा, ते फोन करपाक लागले. दुसरे स्टार्टअप फावंडर्स आसात, ते फोन करपाक लागले की बाबा कितें जालां, कोणाचेच इंटरनेट चलना. हांवें तुमकां जेन्ना वॉट इज द करंट स्टेटस म्हणून विचारलें, तेन्ना एक लोकांच्या तकलेकूय ती भंय पडले की परत बी हो इंटरनेट असोच बंद जातलो काय? तर पयलीं तुजे खंयचे कनेक्शनां कट केल्लीच वचूंक ना. करेक्ट. हांवें थोडी जी कनेक्शनां पणजेची कट केल्ली पळय, तांणी हे भंय घालपाक लागून लोकांच्या मनात एंटायर ब्लॅकआउट केलो. तांणी स्वता बंद केले. इवन इन मडगांव बी सफर बंद केले सर. तांणी बंद केले. म्हणजे इट वॉज देअर मिस्टेक. तांणी मुद्दाम ते केले. नाही, मुद्दाम बंद केले की म्हाका काडचो म्हणून. पूण तांणी म्हाका तांणी अशें दाखोवन दिलें की आमी सारके आसात, चूक तुमची आसा. सरकारांनी बेस्ट केले. सरकारान कितें केलें, ते 2 ऑफिसर तांकां दाखयले. हांव थंयच उरला, हांव थंयच आसा. सरकारूय हुशार आहा, तांच्या पेक्षा सरकार 2 स्टेप अहेड आहा म्हणून तांकां खबर ना. सलमान खानाचें ते खंयचे तरी ते एक पिक्चर आसा, गद्दार काय खंयचे तरी ते गर्व प्रायड एंड ऑनर, तातूंतले ते सेंटेन्स जाल्ले, आपसे 2 कदम आगे चलते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता. एनीवे, हांव सद्याक बॉलिवूडाक खंयच्या टॉलिवूडाक वचना. हे सद्याक रियल लायफ आसा, हांगा जे रियल पॉलिटिक्स चल्ला ताजेरूच आमकां उलोवपाक जाय. आमी पॉलिटिक्सान ना सर. सर, हे पयशे वसूल येवपूच जाय आनी हे आमी रिलीफ कोणाक दिवंक जाय? आमच्या कंज्युमरांक. करेक्ट. जेचे आमी पळय इलेक्ट्रिसिटी बीन हे करता, तांकां हे रिलीफ वचूंकूच जाय. आय विल रिलीफ इन द सेन्स जे प्लॅन्स प्रायस वाडत आसा, तुमी म्हणटात ते कमी येतले न्ही सर. तुजे पळय, तूं जर हांकां जर हे 120 crores मायनसान गेले, आमी थंय वाडटले पडते, ते कमी जावंक जाय. आनी ते लोकांच्या कस्टमरांक सुद्धा कळूंक जाय. सो इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द गोवन्स ओनली.
म्हाका कितें बेनिफीट आहा सर, आय एम डुईंग इट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द गोवन. आनी प्रत्येक प्रॉपर्टी सुद्दां आमची जी आमी हे करता साल्वार करता ती कोणाची पब्लीक प्रॉपर्टी, ती गोंयकारांची, म्हजी न्हय. हांव एम डुईंग वर्क, हांव एज अ हे फेथफूल काम म्हजें करता आनी तेंच हांव करतलो. तेन्ना हांव कोणाक भिवचो ना. माय हांव केन्नाय तूं म्हाका आपय आनी अशें जर कोणें अगेन्स्ट वचत, आय विल गिव माय रेजिग्नेशन एंड गो आउट. तुम्ही परत परत बॉल्सांक हात घालता ते म्हाका भंय दिसता, म्हणजे कितें भायर सरत म्हणून कळना. रेजिग्नेशन लेटर घेवनूच भोंवता हांव, तुका पयलीं सांगलां. आय विल नॉट, म्हाका तसले कितें फटिंगपणा बीन म्हाका जमना. आय विल गो स्ट्रेट अवे. पूण तुम्ही जेन्ना आतां पणजे बाजारांक भोंवतात किंवा आनी खंय गोंयभरच्या खंयच्या बाजारांक भोंवतात किंवा रस्त्याचेर भोंवतात किंवा गाडयेन ड्रायव्ह करतात, तुमकां भंय दिसना? ना, म्हाका उलट लोकांचो खूब सपोर्ट आहा सर. कोणूय येवन म्हणटा की तूं बरें काम करता, तूं हे कित्याक भिवपाचें, ते तुका सर तशें टार्गेट करना लोक तुजे. म्हाका तुमकां सांगता, कितलेशेच लोकांचे फोन येता पॉलिटिक्स, हांवें म्हणलें हांव तातूंत ना, बट तुका केन्नाय सपोर्ट, दे आर देर विथ मी. thousands of people have called me and they are with me. हेच म्हाका गोंयकारांचे बरें दिसता की सपोर्ट करतात ते आनी दे आर दे, आनी आय एम ऑलवेज फॉर देम. पूण हांव पॉलिटिक्सान येवपाचो ना. म्हाका पॉलिटिक्साचो हांव जितले आतां म्हजी 4-3.5 वर्सां कितें उरल्या ती पॉलिटिक्स हितून गव्हर्मेंटान कंप्लीट करतलो, आनी आय वील ट्राय टू मेक मॅक्झिमम प्रॉफीट टू द, आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे बरें करतलो. आतां सुद्दां आमी एक म्हापसा आमी फूल बिल्डींग केल्या सर. फायनान्स मिनिस्टर वॉज गुड, चीफ मिनिस्टर, सगळे पॉवर सेक्रेटरी बीन सगळे बरे. आमच्यो 4-5 बिल्डिंगो आतां येतात गव्हर्मेंटाच्यो. पाट्यार येता ती आमची 10 फ्लोरीड येता. हांगाय सुद्दां व्हडल्यो नव्यो बिल्डिंगो ज्यो जावंक नाशिल्ली ती कामां हांवें 1-1.5 वर्सान केल्या, आनी ती सगळी आमच्या कामां पेंडिंग आशिल्ली ना, ते कोणें करूंकूच नाशिल्ले, ते आमी नवे स्टार्ट करता. विथ अवर चीफ इंजिनियर आमचो बरो हेल्पफूल आहा, पॉवर सेक्रेटरी इज गुड, पॉवर मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर सगळे जाण हेल्प करता, आनी इट इज हांव स्वता फायल वचून सगळे सारकें चालू आसा. आमी सगळ्या पयलीं संकल्प आमोणकराचो इश्यू घेतलो, ताच्या फाटल्यान आमी जे तुमचो म्हत्वाचो इश्यू म्हणजे म्हाजे कडेन संकल्पाचे सर पर्सनल कांय ना, इज माय फ्रेंड. पूण ह्या हितून तो जो पळय आयला ताजेर हांव ताका अपोज करतलो, आनी वॉट एवर भितर तुमचे पॉलिटिकल किंवा पर्सनल कांयच ना. ओन्ली थिंग इज ते कशें तरी कायद्यानुसार जावचें, कायद्या कोतान वचचें, इतलें तुमचें म्हणणें. करेक्ट. जावं ते आमच्या केबल कटींग किंवा जे कितें पळय सगळें मॅस जाल्लें आसा, इंटरनेट केबल आमी म्हणटा ते ताजे बाबतींत आसूं, जावं तुमचें RTI एक्टिविजम वेसीस तुमचे जे पळय कितें गव्हर्मेंट सर्वंटाचें जें काम चलिल्लें आसा ताजे बाबतींत जावं, हे सगळे विशय तुमी बरे भशेन हायलायट केल्ले आसात. आतां एक म्हत्वाचो इश्यू जो उरता, तुमी ऑलरेडी सांगला की आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. नथींग. एक इश्यू जो सगळ्यात म्हत्वाचो उरता तो म्हणजे जेन्ना लोक सगळे एक कडेन जावन जेन्ना तुमच्या म्हऱ्यांत येतात आनी तुमकां समजा जर तर फाल्यां सांगतात की एक अमको मंत्री किंवा एक अमको सामको पावरफूल पॉलिटिशियन आमकां असो असो त्रास करता, तो मागीर ह्याच बाबतीक आसूं, जावं तो इंटरनेटाच्या बाबतीक आसूं, केबलाच्या बाबतीक आसूं, वेर वी विल सी काशीनाथ शेट्ये. तुमी जशें ऑलरेडी पयलीं एक्सप्लेन केल्लें आसा, आतां सुद्दां तोच पॉयंट ताका परत रिलेट करता. तुमकां खबर ना जाल्यार हांव सांगता. देर वॉज अ इश्यू, मडकयकर एक्स मिनिस्टरान म्हणलें की पयशे घेतला. दॅट इश्यू आय हॅव टेकन टू द कोर्ट. हांवें तुमकां एक्चुअली नांव घेनासतना हो प्रश्न विचारपाचें कारणूच तें, कारण त्या दिसाक हांगा म्हाका दिसता BL संतोश आयिल्ले, पांडुरंग मडकयकाराचो एक स्टेटमेंट आयलो की आपणे एका मंत्र्याक अमके लाख रुपये दिल्या एक फायल पास करपाक, जेन्ना तांच्याच पार्टींतल्या एक्स मिनिस्टराक किंवा तांच्याच पार्टींतल्या एका लिडराक जेन्ना अशें करचें पडटा, अ बीग क्वेश्चन कम्स की वॉट अबाउट कॉमन पीपल लायक अस, आनी तोय तुमी स्ट्रेट अवे तुमी तो बरे भशेन हायलायट केलो. सर, आय एम अ सिटीजन. ते गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून म्हजे पावर आहा, तशें म्हाका सिटीजन म्हणून वोटिंगाचे पावर आहा. आनी म्हाका जर दिसलो हो अमको मनीस सारकें काम करना, किंवा आय हॅव ऑलवेज रायट अंडर आर्टिकल 19 टू स्पीक अबाउट इट अँड गो टू कोर्ट. करेक्ट. हांव गेल्लो आहा, म्हजे PIL तुमी नको सगळे PIL चालू आहा. आतां म्हजे लेटेस्ट PIL पळय हांवें जे घातलेले 2016 PIL 23 ते कितें आशिल्ले, रोकाचेर घातलेले, म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. ते रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हायकोर्टान आज तेजो सो मोठो दखल घेतला, ते आतां आमचे येता. तातूंत हांवें म्हणलेलें यू कॅन, तातूंत प्रोविजन आसा ऑलरेडी. हे इल्लिगल तूं लोकांक हाडून तूं वोट बँक करता, दॅट इज कंप्लिटली रॉंग. ताजेर हांव अगेन्स्ट आसा, आनी आय वील, म्हजे अशे खूब PILs आसा विच आय फॉलोड अप टील द मायनिंगाचे आशिल्ले, हाजे आशिल्ले, म्हजे सगळे पयलींच्यान, आनी आय आर्ग्यू टील द सुप्रीम कोर्ट. हांव स्वता आर्ग्यू करता. तर तुम्ही पळयलां आसतलें की काशीनाथ बाब शेटये हे एक गव्हर्मेंट सर्वंट, ताचे बरोबर ते एक RTI एक्टिविस्ट, आनी ताणें आतांच हेंय दाखोवन दिल्लें आसा की आपूण एक खरेगाड एक सिटीजन ऑफ दीस स्टेट ऑफ दीस कंट्री, आनी म्हणूनच आपूण जे कितें आपल्याचे रायट आसा, जे कितें आपल्याक मान सन्मान हांगा गोंयचो आसा,
किंवा जे गोयच्या खातीर आपूण जें कितें करपाक शकता तितलें आपूण करतलो. सर मातशें हांव तुमकां लोकांचो मदीं support आडयता. आसा. हय. तुका पॉलिटिशियनूच जावपाची गरज ना. तुम्ही म्हणटा ते म्हाका हय. पटना. पॉलिटिशियनूच जावन कित्याक करूंक जाय? correct. एज अ सिटीजन यू कॅन डू इट. आतां हांव करना, Correct. म्हाका पॉलिटिशियन जावपाचो ना. Correct. एज अ सिटीजन आय विल डू. Correct. आय एम टेलिंग यू दीस, आय विल डू एज अ सिटीजन. कोणाक सिटीजनाक म्हज्या बरोबराचे ताणी म्हजे बरोबर येवन करचे. हे म्हाका खबर आसा, पूण म्हाका दिसता खुबशे लोक अशे आसात जेच कन्फ्यूज जाल्ले आसात. म्हणजे हांव सुद्दां जेन्ना इंटरव्यू घेता तेन्ना म्हाका बरेचशे जाण गोंयकार विचारतात किंवा खंयचे लोक विचारतात की तूं पॉलिटिक्साक आसा न्ही काय म्हणून. म्हणजे म्हाका ह्या लोकांक कशें एक्सप्लेन करप तें कळना की आय एम ऑल्सो नॉट इन पॉलिटिक्स. साईदत्त कामत जर एक पॉलिटिशियनाची मिमिक्री करता, नोबडी टेक्स इट. म्हणजे देर आर सम पीपल हू डजंट टेक इट एज अ स्टँड अप कॉमेडी और हू डजंट टेक इट एज अ मिमिक्री. दे टेक इट एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. ते डेफिनेशन क्लियर करूंक जाय. सटायर कॉमेडी तेजे सध्या मातशें हें जाल्ला ते. करेक्ट करेक्ट. तेजेर डेफिनेशन. सो म्हाका दिसता हातूंत भितर इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू, इट इज ऑल्सो अबाउट मी आनी बाकीचे सगळे लोक. सो हे मातशें खंय तरी गोंयकारांकय विचार आपल्याला बदलपाची गरज आसा. जे कितें कायदो नियम जे आसा ते पाळूनच आमकां सगळें करपाची गरज आसा. आनी काशिनाथ बाब ज्या पद्दतीन उलयले म्हाका खबर आसा की सगळ्या गोंयकाराचो सपोर्ट तांकां आसाच. देव बरें करूं. काशिनाथ बाब शेट्टी, तुमी आमचे बरोबर आयले, तुमी आमचे बरोबर सगळे विशय मांडले, हायलायट केले आनी हाकाच तर आमी म्हणटात गोंयचें राजकारण. कारण एक दीस न्ही, दोन दीस न्ही, पुराय तरेन जे इश्यू आसात ते जेन्ना आमी तुमचे मुखार मांडटात किंवा जेन्ना आमी भासाभास करता तेन्नाच आमकां कळून येता की एक्झॅक्टली गोंयांक सद्याक चल्लां कितें. पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत, ओनली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.